निर्दय अवस्था एक वोजोन तुज्या उर्बेचेर हे सगळे वजना दी कोलशीक घेवन भोवंक सगळ्या लोकांचो राग सरकाराचो शेजाराचो भुरग्यांचो मोठो चलोयताल्यांचो सांगाती कामदाराचो सासूपायचो सासूमायचो घोवाचो बायलेचो बॉसाचो तूं येता थंय हो सगळो कच्चो घेवन भोंवता सगल्याक तो घेवन भोंवप लोकां सांगाता सरीको चोडूंक तूंच बीत करूंक तुजें सामान घेवन तांकां आडूंक लोकांक तुज्या सामना वरवीं त्रास करूंक तांकां दुखोवंक जखमी करूंक बरें म्हाका खूब वायट जालां जिवितान कोणाच्या पूण उपकारान आसप बरें जाच्यान तुका फारीक करीन येसो ताचे कडच्यान मागपाचें बंद कर देवान तुका फरत फारीक करूं दी तुज्या जिवितान आसा तें वचोन आनी खंटी उडोवन काड देवाचेर पात येवन राव तुका ताचें स्वाधीन कर आनी जोसेफा परी जा जें कितें तुवें म्हज्या वायटाक चिंतलें देव म्हज्या बऱ्याक वापरता दुसऱ्यान कितें केलां तें वायट देखून देवाच्यान तातूंत बरें करीन येसो अशें ना मुन्यांनी कितलेंच बरें ग्रांथ आसा सो तुका राग रोकडोच येना तूं बोलिश्टा म्हूण बरो मजबूत उर्बा एका मनशाची ताका कुडीचे त्रास आनी दुखींतली सांबाळतेली एक खुशालकाली जावन आसा एका वखदा पोरी एक तुटलेली उर्बा एक ओजानदार उर्बा हाडां सुकोयता निद्दुका आनी दुस्वास करप हाडां कुसलेल्या पोरी जाता स्वताक सकाळीं आरशान पळोवन चिंती नाका की तूं बायल्यान बरो दिसताय म्हूण सगळें सारकें आसा म्हूण देवाच्या उतराच्या आरशान स्वताक पळय आमची कूड न्हेसून इगोर्जे वळो येता पूण देव कशी ना चलात आतां सगळें जिस्तू सोंपतात अशें हांवें घातलां मोचे सोंपतात म्हणजे ती ल्हान वस्त हांगा आसा ती हांगा हें म्हाक जाता म्हाका दिसता इतली सोबीत दिसता कानांतली सारकी आसात म्हणजे केसूय सारके आमी तयार आसात पूण तूं जाणोय देवाक एक दुसरीच तरेची न्हेसोवन पळोवंक जाय बायबल म्हणटा मोगाची न्हेसोवन घाल काकूत घाल मोवाल आनी चुचुराचे कालीज घाल जेजूक घाल नव्या मनशाक घाल पोन्न्या मनशाक भायर उडोय आयज हांवूय उर्बेन न्हेसलेली आसा बायबल म्हणना रागाची न्हेसोवन घाल नुड्डुकायची न्हेसोवन घाल दुस्वासाची न्हेसोवन घाल इगोर्जे वोन मुद्दो साप जालो निर्तेपण तुजी स्वताची सरीको देवा थंय आडायता हाकाच लागून गरज तुवें भोगसूंक तुज्या मागण्याक आडकोल येता देवाचो संबंद तुका खोशी करिना सदांच तुका दिसता कितें पूण सारकें ना तुवें रागार जावन कसलो फायदो जर कोण बरी मोज मारता आनी परवा लेगून करिना तूं उचांबोल आसा म्हूण म्हणजे हातून बिलकूल सजमोनी ना म्हणजे तूं रागार आसाय तो चडसो लोक परवा करिना तुवें तांकां मातूय त्रास दिवंक ना तूं फकत भायर रावन गंमत पळयता आमी बोगसूंक तोळना तर देवाच्यान आमकां बोगसूंक जायना निर्दय रावन तुज्या काळजांतान मोग कोरीन येसो आमी ह्यो सगळ्यो वायट वस्तू भायर उडोवंक जाय आनी देवाक जाय तें करूंक जाय तूं निर्दय जातच देंवचाराक व्हडलें दार उकोडटा आतां तुवें कोणाक बोगसूंक गरज दुसऱ्यांक स्वताक आनी आतां तुवें चिंतलें पूण देवाकूय तूं अजब जातलें कितलो लोक देवाचेर रागार आसा ते केन्नाच कबूल जायना कित्याक ताका म्हणूंक नाका वय देवाचेर रागार आसा बरें पूण घडयेक तें खरेंच भिरांकूल जो कोण ताका आदार दिवंक शकता ताचेर रागार आसोंक आनी कित्याक जातात कित्याक आमच्या जिविताक एक येवजण दवरलेली
आणि आमी मागणे केले, आमी सोत मारले आनी बरी आसली, धावो वांटो दिली, इगोर्जी गेली आनी बऱ्यो वस्तू केल्यो आनी आमकां जाय ते आमकां मेळोंक ना. आनी तितलेंच न्हय, आनी कोणाक जाका आमी वखदता आमचे कीन आत्मिकतायेन खूबच उणी आसा तांकां मेळोलें. आतां हें आसा तें असो धर्मीक आपुणूच सारको म्हणटा तो असले उर्बेचो फारिझेव जो देवाक आवडना. तर तूं देवाचेर रागार आसाय तर तुवें ताका बोगसूंक जाय, कित्याक तो तुजे कीन हुशार आनी तुज्या जिविताक बरी येवजण दवरल्या. देवाची येवजण बरी आसा आनी चोच तूं राव देवाचेर रागार जावंक एक मूर्खपण. कित्याक देव बरो, आमच्या जिवितान आमकां कितें जाल्यार परवाना देव बरो आनी वय आमी निराशी जातात, आमकां जाय तश्यो वस्तू जायना जाल्यार आनी कांय वस्तू सारक्यो दिसना, आमी कांय वस्तू फावो तश्यो जायना. पूण हांव तुमकां सांगता, आमचे दोळे आमी देवाचेर दवरल्यार, ताची इच्छा आनी खोशी पुरी केल्यार तो सारक्यो न्हय त्यो वस्तू सारक्यो करतलो आनी देव तुका इनाम दितलो आनी तुज्या त्रासांक दोबरातान फारीक करतलो. बरें, अपेक्षा दवरता निर्दयपण कशें थावे जाता की शिकोवन तुमकां आवडली म्हूण. तुमी जाणात म्हजो स्वताचो प्रवास बॉक्सोन्या विशीं कठीण जाल्लो आनी त्या वरवीं देवान म्हाका शिकयलें जायतेंच बरेंपण जें बॉक्सोन्या वरवीं मेवता. देखून हांवें पुस्तक बरयलां, डू युअर सेल्फ अ फेवर, फॉरगिव्ह. तुमी जाणात ह्या मुद्द्यार आमी सगळ्यांनी फुडो करूंक जाय आनी मुखार भासाभास करूंक जिंजर म्हज्या सांगाता आसा. जिंजा, हांगा तूं आसाय म्हूण आभार. तुकाय देव बरें करूं, म्हाका आवडलें. बरें, हांव चिंता की जेन्ना तूं ह्या बॉक्सोन्याच्या प्रोग्रामा आसात तुज्या जिवितांतली कांय उदाहरण आसात? बरें, तूं जाणाय कोणाक दिवंक नाका जाय. वय जेरूल, बॉक्सोने जावन आसा एक वस्त आमी सगळ्यांनी दिवंक जाय. घडयेक दोर दिसा आमच्या जिवितान जायत घडयेक दोर दिसा कितें पूण आसता. कांय वस्तू दुसऱ्या परस ल्हान जावं येता, पूण हांव जाणो तुज्या जिवितान बरीच घडणी घडल्या जी तुका आमकां सांगूंक जाय. म्हणटच तूं कित्याक मुखार सरोन तुजी कोतां आमकां सांगना? बरें, तूं म्हणटाय ती एक व्हड वस्त, म्हाका जाल्यार ती एक व्हडांतली व्हड वस्त. म्हजो घोव आनी हांव कॉलेजीन मोग करना आसली आनी सुमार 15 वर्सां जालीं आमी काजार जाल्याक हे कांय वर्सां फाटीं घडलें. जेन्ना हांव चिंत म्हाका थावें जालें की ताका वायट चित्रां पळोवपाची संवय आसली आनी हांव म्हणटा अकस्मात थावें जालें. म्हाका दिसना कितें अकस्मात जाता म्हूण जेन्ना देवाचो हात आमचेर आसा. पूण हें चडूच वायट आसलें. आमच्या सोयरीकोटी विशीं म्हाका सगळ्याचेरूच प्रश्न विचारूंक पडले. म्हाका अशें दिसलें की असल्या दादल्या लागीं हांव काजार जावन नासली म्हूण. हांवें खूब वर्सां सारलीं ताच्या लागीं. म्हणटच कांय वेगवेगळे वाटेनी चड वायट जाल्लें. आमी बरे इश्ट आसले, आमकां बरीं भुरगीं आसलीं जीं धाकटीं आसलीं त्या वेळार. आनी जेन्ना हें जालें म्हाका अशें दिसलें की हें असल्या दादल्या लागीं हांव काजार जावंक नासलें. सारकें. म्हणटच कांय वेगवेगळ्या वाटांनी हें चड वायट जालें आनी हातून उमेद आसा जेन्ना तूं वायट चिंत्राचेर उलयता जायतो लोक त्या विशीं वेगवेगळे नोदरेन पळयता आनी ती सारकींच मंत्रायलोली बरी जातात. कांय लोक म्हणटात तें एक मेलें ओलशीक वस्त जी आमी क्रिस्तांव जावन पळोवंक जायना, त्या विशीं उलोवंक जायना. आनी तरी आसतना इगोर्जेन हो एक व्हडांतलो व्हडलो प्रश्न दादल्यांक तसोच बायलांक. आनी मागीर दुसरी बाजू आसा संवसाराचो तो भाग जांकां नाका तें पातक जाल्लें कित्याक तांकां जाय तें करूंक. म्हणटच ती तें स्वयंबीक म्हणटात आनी त्या विशीं फकाणां कोत्तात. तें कांय न्हय, ही व्हडली वस्त न्हय, हातून बाली ना. आनी हांगा हांव असले परिस्थितीन मोतें आसली जी हांवें चिंतूंक पासूंक ना वचपाची म्हूण. म्हणटच जेन्ना हांवें म्हज्या घरकाराक तिमा सांगता ताचो फुडो केलो तुजो न्हय, तो म्हणूंक लागलो ना तुजो न्हय, तूं सजमो ना, हो एक प्रश्न न्हय. पूण उपरांत त्याच सांजे तो म्हजेशी आयलो आनी दुख्खाक घोलून सगळें सांगलें ताणें म्हाका. आनी त्या वेळार म्हाका दिसलें म्हजो सगळो संवसार बदल्लो म्हूण. आनी तो असलो एक मुद्दो, एक वायट संवय जाचो तो आमच्या काजारी जिवितान फुडो कोत्तालो. म्हणटच हांवें ताका विचारलें. घडयेक तो ल्हान आसतना सारकें जेन्ना तो ल्हान आसलो तेन्नाथान आनी ताका लॉस जाली आनी दूख जाली. पूण त्या वेळार म्हाका फकत म्हजेच दुखीचें पडलेलें. तूं जाणय तुवें मुलां, तूं म्हजे थंय विस्वाशी आसा. आनी त्या वेळार हांव एकलींच ताच्या काळजाची आनी उर्बेची दोनी नासली. तर तो उमेदीच्या विस्वाशी म्हटलें की तुका फकत तुजेच दुखीचें पडलें. जेरूल, पूण तोवूय दुखी जालो. आनी घडयेक आमचे क्रिस्तांव समाजान लोकांक सोत्या मेवलेली तर हे मुद्दे टिक्का आनी नीट करिनासतना उक्ते करूंक जाल्ले तर घडयेक तांच्या वेगीनच वचोन कोणाक म्हणूं येतालें म्हाका हांगा प्रश्न आसा. आनी
तुमी जाणत पातोक ते पातोक पूण आमकां एक संवय आसा चिंतूंक कांय पातकां दुसऱ्याकीन वायट आसात म्हूण आनी आमी क्रिस्तांव देखून गरज आमकां थावे जावंक की जुलूम भोगतात तिवूय दुखी आसतात म्हूण जर ती भायर सोरोंक सोदतात जाल्यार तांकां दूख जाता आनी म्हणटोच कित्याक आमचे इगोर्जेंत आमी वडिलां आसलीं तुजा न्हय आमी खूब मिसोल जाली हांव क्रिस्तांव टॅलिव्हिजनार एक समाजीक मनीस आसली तुजा न्हय म्हाका ही समाजीक मिनिस्ट्री आसली जी हांवें 2 दिसां चालू दवरूंक जाय आसली आनी हांव जाणा तातूंतय ताका दबाव पडटालो म्हणटोच तातूंतय जायतेंच आसलें म्हणटोच हें चालू आसतना हांवें गरज आसली म्हज्या तोंडार हांसो केलो आनी एक बरें क्रिस्तांव सांग आनी त्याच बरोबर हांव रागान गिरासलेली तर तुवें सुरवातेक थान चिंतलेलें तुज्यान ताका बोगसूंक जाय नासलो म्हूण बोगशीचें नासलें म्हूण वो तुवें सुरवातेक थान येवजून केली ताका बोगसूंक तुजी पयली जाप कितें जाली हांव थोटाकली पयले सुवातेर कित्याक हांव चिंतूच अशें जालें म्हूण आनी उपरांत हांव खोलायेन थान जोखमी जालें कित्याक म्हाका तो कितें सांगता तें सोत मानूंक जायना जालें तुजा न्हय म्हज्यान सोत मानूंक जायना जाल्यार ताणें म्हाका सांगतोच तो म्हजो मोग कोत्ता म्हूण हांव सुंदर दिसता वो तसल्यो कितेंय वस्तू कित्याक जें सगळें हांवें मानतालीं तें बदललें आनी हांव तरी रागारूच आसलीं कित्याक हांव जावन आसा एक निर्णय पालपी घोट मनीस तर हांव तें परत जावंक दिवपाची न्हय म्हाका हांवचीतूच हें घडलेलें आनी हांव तोटाकलीं म्हणटूच परत अशें कितें जावपाक एक गर्वाचो मुद्दो आसलो तर म्हजो राग एक सुरक्षीत वनत आसलो जर हांव ताचेर रागार रावत जाल्यार म्हाका परत काडपाची गरज ना फाटल्यान लुवान येवन म्हाका परत चापचो प्रयत्न करूंक प्रश्न तो आमी लोकांक भायर बंद करतोच आमी एक वनत बांदता जी वस्त देवान म्हाका शिकयली ती आमी स्वताक वणटी भितर दवरिना पूण तूं दुसऱ्यांक वणटी भायर दवरता आनी तुज्यान मोग करून येजो सो तूं दुखी जावंक कबूल ना तर तुजा न्हय हें कितलें सत कित्याक म्हाका दिसलें म्हज्यान ताचेर राग दवरून येतालो आनी ताचो परिणाम आनी कित्याचेर पडचो ना म्हूण बरें म्हज्या भुरग्या सवे सारकी आवय कशी जावं येता म्हज्यान मिनिस्ट्री कशी चलोवं येता वो देवा सांगाता बरी सरीगत धरूं येता सारकें हांव इतली रागार आसतना तुज्यान तुजेर रागाचे वांटे करीन येजो जें तूं कोत्ताय तितल्यानूय तें तुज्या आंगांत रिगता तर म्हज्यान तें करूंक जालें ना आनी जें हांवें करचें पडलें तें त्या मुद्द्यार येवंक जुंय हांव ओगीच रावोंक जाय आसली देव म्हजे कडेन उलयसर कित्याक तुजा न्हय केन्नाय चड म्हत्वाचें कित्याक तुजा न्हय हांव म्हाका कशें दिसता तशी वागताली आनी ताणें हें केलें न्ही म्हज्यान ताचेर विस्वास दवरीन येजो आनी हें कशें घडो येतालें आनी हांवें त्या मुद्द्यार पावोंक जाय आसलें जुंय हांव तुटोन पडलेली आनी ओगीच आसली देवा मुखार आनी तो म्हजे कडेन उलयसर आनी एक ग्रांथ आसा जो भोव सुंदर आसा तो 2 तिमोथाक आनी तो म्हणटा तुज्यान बेविस्वाशी जावं येता पूण हांव विस्वाशी रावतलो कित्याक म्हज्यान स्वताक न्याय कारूंक जायना देव सदांच विस्वाशी रावतलो मनशाक कितेंय केल्यार पासून कित्याक तो तसो देव तुजे कडेन टिमा विशीं तिमोथाकान उलयलो होय कितलें अजापाचें तें पूण हें निबेल सदचे परी मनीस सदांच आमकां दुखयतलो आनी हांव सदांच विस्वाशी आसोंक जाय तशें आसपाचें ना देवान म्हाका बक्षिला परत कित्याक तो देव आनी जर म्हज्यान वो विस्वास देवाचेर दवरूं येता तर मनशान तो विस्वास परत घालूंक नेजो म्हणून जायना जाणो म्हजो घोव सारको जातलो सरी तो तुटलोलो आनी परत सारको जावंक कितेंय करूंक तयार आसलो जें म्हाका आवडलें हांवें ताचें सोत मानूंक ना शेकी हांवें देवाचेरूच विस्वास दवरचो पडलो वय सारकें आनी देवाचो विस्वास सदांच एक फावटी तुवें निर्णय घेतोस की तूं ताका बक्षितलें म्हूण कितलो वेळ लागलो तुका तो निर्णय पुरो करूंक तो विस्वास तुका परत आयलोसो दिसच्या आदीं आनी राग भायर गेलोलो ह्या विशीं म्हाका पुरी म्हायती जाय कित्याक निर्णय घेवप जावन आसा पयलें पावल बोगसोनाचें लोकां पासून मागणें करूंक कबूल जावंक आनी तुजा न्हय खोशाल तूं कालीज उक्तें करून थोडें पळोवपासून पूण थोडो वेळ लागता चड करून खोल आसत वय जाता आनी हांव एक कायद्यान चलपी मनीस तर म्हाका एक येवजणेची गरज आसली तर हांवें म्हणलें बरें हांव अशें कशें कोत्तेली दोनया आमकां कशें तुका आदार दितलो म्हणटच म्हाका खूब प्रश्न विचारचे पडले कित्याक सगळें सत आसा तें म्हाका कळोंक जाय आसलें ताच्या सांगाता म्हाका बरोबर ताचो फुडो करून मुखार सरोंक आनी ती एक वायट दुखीची पद्दत तें वायट आसलें पूण तें जावंक जाय आसलें आमी क्रिस्तांव कावन्सिलींग घेवचें पडलें हें करूंक ते पदातीन सांगाता वचोंक आमकां जबाबदारी आसली तेवूय व्हडली
तुज्यान तें नासतना करिनेचो एकामेकाची जबाबदारी घेवंक कसलोय विशय वयर उलोवंक की म्हज्यान म्हणून येतालें तुका कसली ताल न्ही येता तुवें करूंक फावो नासलें तसलें कितें पूण तुवें केलाचें सांगूंक जाय आनी ताणें म्हाका तसले प्रस्न विचारचे आनी ताका तेंच एक दादल्याच्या जोम्यान सवें आसोंक जे एकामेकाक सत सांगपी कित्याक हें खरेंच म्हत्वाचें ही सगळी पद्दत जाता म्हटल्यार खरेंच खूब वेळ लागलो आनी हांवें तेकलें ल्हान पावलां जी देवान सुरू केल्ली घेवंक नवो वस्तू घेवंक आनी आडखल्यो मोडून नवी सोयरीगत जोडूंक आनी तूं जाणय वय आमी खास जाल्यार 27 वर्सां जालीं तर 12 वर्सां पाटी ही घडणी आनी हांव चिंता आनी म्हाका कितलो संतोश भोगता की देवान आमच्या मोदें आसलेली लिपलेली वस्त टीम आनी म्हजें मोदें आसलें आनी आमचें आनी देवा मोदें आमच्या काजारा जालेल्याक आनी म्हाका ताची खबर नासली ताणें ती घेवन ताचो नाश केलो आनी ताणें आमकां संदी दिली नवी बुन्याद घालूंक एक नवी सोयरीगत चितें नासलें तर केन्नाच जावपाचें न्हय तर जोरी परत बांदपाची पद्दत दुखाची आनी तशीच भोगसोन्याची ती तशी घडोवंक जाय आसली कित्याक आतां आमची सोयरीगत जोरी तुजा न्हय खंयची सोयरीगत सारकी आसना पूण ती दूख आतां आनी कोणाचें सूख जावंक पावलां बरें अशें हांव अपेक्षा दवरतां कित्याक तशें तें मागणें आसा आनी हाची वयर उलोवंक पासून तुजा न्हय तुवें म्हाका अशेंच विचारलें जेन्ना तूं बॉक्सोन्या वयर पुस्तक बरयलां तुजे लागीं बॉक्सोनाची काणी आसा आनी हांव मागूंक लागलें आनी टिमाक मुलें जॉयसन म्हाका विचारलें सर म्हजे कडेन बॉक्सोनाची काणी सांगूंक आसा आनी तो म्हणूंक लागलो बरें वेळ जालो तुवें ती वायट चित्रांची खबर सांगूंक म्हाका मुलें आनी अशें जालें की ती आमची वरांतली इच्छा आसली म्हूण कित्याक ह्या विशीं उलोवपाक एक बरी वस्त न्हय दांतून ताचे बद्दल तो कसलो मनीस म्हूण दाखयता की तो तयार जालो ती खबर ह्या प्रोग्रामार हाडूंक जी सगळ्या संवसारांक पावता आनी सगळ्यांक सांगोंक की पोस्ट चित्रा विशीं ताका प्रश्न आसलो म्हूण पूण तूं जाणय सत तुका मेकलें कोत्ता सो तुज्यान फकत सजमोंक जाता की जोरी सत चड चड आगोड आसा आनी केन्नाय तुका त्या विशीं कितें दिवंक पडल्यार फकत सतूच तुका मेकलें कोत्तेलें आनी सत नासतना खरी पेकोवणी जावची ना तर म्हाका फकत म्हणूंक जाय तूं जाणय म्हाका खरेंच आवडलें तुवें ही काणी सांगली देखून आनी हांव जाणो देव तुका कुरपा दितलो परत सारकें जावंक सारकें पूण सुरवातेक बोगसूंक तयार आसोंक गरज तूं जाणय तुज्या सवें त्या बॉक्सोनाचो अर्थ आसलो तुजी सोयरीगत चालू दवरूंक आनी परत एक जावंक हांव जाणो केन्नाय बॉक्सोनाचो अर्थ सोयरीगत परत घडून हाडपाचो आसना कितें जालें आनी कितें कितलें निसंटोन जालां ताचेर हाडपाचलें आसा पसंती ज्यो आमी कोत्तात पूण मुड्डो वतो गरज ना आमी आमचें जिवीत रागान आनी क्रोधान आनी नाकारनेन सारूंक तुका जाय तर तुज्यान करूं येता पूण हो पुस्तक बरोवपाचो आमचो मुखी हेतू आनी तो संदेश दिवंक की तुजेर उपकार कर आनी बोगोस तर आमच्या सांगाता राव आनी परत येतरी तुमचे कांय प्रश्न घेवन जे तुमी धाडल्यात ह्या म्हत्वाचे विशय वर जिंजर तुवें खबर सांगली म्हूण आभार कांय ना सोयेक दिलो म्हूण उपकारी बरें परत येवंक तुमकां येवकार आयज आमी बॉक्सोन्या वयर उलयता आनी जिंजर आमचे लागीं कांय प्रेक्षकांचे प्रश्न आसात जांचो जबाब दिवंक प्रयत्न करता म्हाका दिसता तुजो प्रयत्न बरो जातलो म्हूण पळोवया हो प्रश्न शाराचो प्रश्न आनी ते म्हणटा तुवें बॉक्सोन्याचो विशय संपयलो पूण भोव थोडे सांगलोले आसा चूक जाली म्हूण कबूल करपाचेर बॉक्सोने सुरू जावंक आमच्या कुटुंबान आपूण चुकली म्हणून गर्व आडायता जेन्ना तातूंत कितलो आदार मेळपाचो लोकांक तें बॉक्सोने मागोंक आनी पेकोवप सुरू जावच्याक बरें हांव सारकी सजमोता ताका कशें दिसता तें खंयतान येता आनी म्हाका तसलो प्रश्न आसलो तो असो बरें तूं जाणय हांव तुका बोक्सूंक चड खोशी जावपाची तुवें माफी मागलेली पूण देवाक म्हाका शेवटाक हें शिकयलें तूं जाणय तुका 2 बाजू आसात तूं जाणय जर कोण माफी मागिना तांकां म्हजें बॉक्सोने मेळपाक ना पूण हाका लागून हांवें बॉक्सोने दिवपाचें बंद करूंक फावो ना कित्याक हांव स्वताचेर उपकार कोत्तां जेन्ना हांव बक्षितां तर हांव स्वताचेर खरेंच उमेदीन आसा आनी आमी हो विशय कसो प्रस्तूत करता तो आमच्या पुस्तकान कित्याक तो एक सत प्रस्तूत करपी एक नवी पद्दत वय की हांवें तुका बक्षीत तर तूं जाणय कशे भाशेन हांव तुका उपकार कोत्ता पूण ह्या परस हांव खूब म्हाकाय कोत्ता तो तुज्यान कोण माफी मागोना ताका तुज्यान जिवितान वीख घालूंक दिनेचो की ते आपल्याकूच दुखयतले
ताणें तुका केला ताचो फुडो करिना तर आनी जायतो लोक आसा गंभीर गर्वाचे मुद्दे घेवन जे आपूण कितें वायट करतात ते पळोवंक शकना आनी हांव कबूल जाता तसल्या मनशाचे लागशिल्ले सरीकुतीन रावप म्हणजे चड उचांबोलाय हाडपाची वस्त. पूण ह्या पासत आमी लोकां खातीर मागणें करूंक जाय कित्याक ते खरेंच गुलाम आसात. ते मेकली जावन येजो. सर तूं पळयलें ना तूं मेकले जावं कितें कोत्ताय पळय तें देवाक जाय आमी आमची भुमिका करूंक आनी लोकांचे भुमिकेची पर्वा करिना जावंक. सारकें. हांगा एक प्रश्न आसा तो रेचलाचो. ते म्हणटा हांव एक 28 वर्सांची दोंडेकार आसतरी आनी हालींच म्हजी कंपनी लुस्कोन जावंक पावली म्हज्या दोंड्यान आसलेल्या भागीदाराक लागून. हांव बायबल चड वाचता देखून म्हाका थावें जाला की हांवें न्हय विसरूंकूच जाय देवाचेर सोडूंकूच जाय पूण तिचे पासत हांवें मागणें करूंक जाय तिका बोगसूंक जाय आनी तिका आशिर्वाद घालूंक जाय. पूण प्रश्न म्हज्या दुस्माना पासत कशी मागणें करूं म्हाका दिसता आमी आज्ञा पालून तें करूंक जाय. आनी तुजो न्हय हाचे विशीं हांवें जायतेंच चिंतलेलें बरें हांव कोणाक आशिर्वाद दितो जाणू खरेंच कितें म्हणटा तुजा न्हय जर हांव ताचेर आशिर्वाद पडोंक मागता पूण म्हाका नाका ताचेर आशिर्वाद पडलोलो. पूण म्हाका दिसता जेन्ना आमी मागणें कोतात कोणाचेर आशिर्वाद पडोंक आमकां फकत सोत मेवतलें तांकां प्रकाशमणी मेवतली तांच्या जिवितांत तें कांय विशया वरवीं देव तांचे दोळे उक्ते कोत्तलो आनी मागीर हें सगलें धरून जेन्ना तूं कोणाचेर आशिर्वाद मागता आशिर्वाद म्हणजे कोण आसोवें बरें उलोवंक आनी म्हाका दिसता आमी कोणाचेर आशिर्वाद मागूनय आमी तो निर्णय घेवंक जाय की आमी ह्या मनशाक आमचे थंय कितें केल्लें त्या विशीं उलोवची ना म्हूण ताचें नांव पिड्यार जाता तशें करूंक आनी तिचो न्हय सगळे कायदो पालून येता. तुका कशें दिसता तें कुशीन दवरल्यान तुज्या देवा सवय प्रामाणीक जावं येता देवा म्हाका अशें करूं दिसना. तुजा न्हय नकलो पासून तुका सांगूंक की म्हाका ताचेर आशिर्वाद घातलो जाय म्हूण पुना कोत्तली आज्ञा पालून तुजा न्हय लोक भावना परमाणे नीट कोत्ता आनी आमकां थावें जावंक जाय की पयलीं आसात खुना भावार्थाची आमी ती कोर्चाक निर्णय घेतात कित्याक आमी जाणो ते देवाक जाय म्हूण आनी उपरांत तशें की आमची भावना आमच्या निर्णयांतान पावयतलो. सोत आसा. बरें एक प्रश्न बॅल्टिमोथान किमाचो म्हाका दिसता हो एक बरो प्रश्न. हांवें पयला जॉयस बॉक्सोना विशीं शिकयता म्हूण पूण जायते पावटी ते खबर कोत्ता अपमान जो ताणें आपल्या बापायच्या हाता खाल भोगलोलो. सर आमी बॉक्सोन्याक फुडो केला जाल्यार परत हें वयर काडूंक सारकें आसा आमी बॉक्सोने दिवंक विसरोंक नाका. बरें वय जाणो आनी म्हाका दिसता एक बरो प्रश्न तो खरोच बरो हांव तें मुद्दम कोत्ता. तर म्हाका तो तुजो पोर्तिपाल त्या विशीं उलोवंक तुजें कारण कितें. आनी जेन्ना हांव पयलींच टॅलिव्हिजनार गेली म्हजो बापूय आजून जिवो आसलो आनी हांव ताचेशी गेली आनी त्या वेळार ताचें म्हजें मदें पुर्णायेन संबंद जावंक ना ताणें क्रिस्ताक आपणाक नासलो आनी हांवें ताका फकत म्हणलें म्हाका गरज अशी दिसता तुका घुमोवंक की तुवें म्हाका कितें केलां तें सगळ्यांक सांगूंक. हांवें म्हणलें म्हाका नाका तुका दुखोवंक पूण म्हजे पोरवीं दुखोवलेलीं हजारांनी लोक आसात आनी हांव जाणो हांवें तुजवीत करूंक जाय तांकां आदार दिवंक आनी म्हज्यान आदार दिवं नजो तर हांव सोत सांगना. आनी जरी तो तेन्ना पासून साल्वार जावंक नासलो ताणें म्हाका तें करूंक परवानगी दिली पूण जर ताणें दिवंक नासली तर हांव तोरूय तें करूंक काडटली आसली आनी म्हाका ताका अपमान केल्लो नाका असलो म्हजे मायक दुखोवंक नासली. पूण जायतोच लोक आसा जांकां असले प्रश्न आसात आनी कोणूच त्या बद्दल उलोवंक सोदिना तर हांवें एका कारणा पासत ती खबर सांगली तूं कित्याचीच खबर तर करताय फकत खबर करूंक जाय म्हूण तें एके भाशेन वो कारण आसून तुवें केल्यार तरी तुजो हेतू लोकांक आदार दिवंक संवसारभर लाखांनी लोकांक आदार दिवंक देव तांचे जिवितांत उलोवंक पावला ह्याच पासत तर आमचो हेतू दुसऱ्यांक वायट करपाचो आनी दुसऱ्यांक आदार दिवपाचो हातून अंतर आसा. बरें फिलिपान धान वो प्रश्न कालसान पाठयला आनी तो म्हणटा तुज्यान कसो बोगसूंक जाता त्या मनशाक जो भास दिता आपूण बरो जावंक बदलतलो म्हूण आनी तरी त्योच चुकी परत परत कोत्ता. म्हाका दिसता खूब करपा जाय आनी जेरूल जितली पावटी तो मनीस तुका ती तेंच करता तितलोच आव्हान उबो जाता आनी थंय मेवता आमकां मातेवाची काणी मातेवा 18 जुंय पेद्रून म्हणलें हांवें कितले पावटी म्हज्या भावाक बोगसूंक जाय आनी ताणें 7 पावटी सुचयलें जे खरें उमेदीचें कशें दिसता. हांव नकलो ताणें 7 कित्याक म्हणलें वो 6 8 म्हणूंक ना पूण म्हाका दिसता ताणें 7 चिंतलें 7 पावटी कशें दिसता आनी तें अशें नासलें जाल्यार 490 पावटी जाल्या उपरांत तुजें सोडून दिवं येता पूण तो खरेपणी जिस्तूच पावटीचो आंकडो सांगतलो जितले पावटी तुका लागता
तुजे कालीज नितोल दवरच्याक आनी विबाडिना जावंक तुजी सोयरी गो देवा थाय आनी दुसऱ्या थाय असलो क्रोध तुज्या मनान दवरून एका मनशा थाय सो तुका हे कोत्ता आनी तूं जाणूय सो तूं कोणा सांगता सोयरी गोतीन आसा जो तुका दुखयता तूं जाणूय घडयेक तुवें त्यो परिस्थितींतलो भायर सरोंक गरज तूं जाणूय काजार जावं वो तें मातशें आगोट जाता कारण देवाक जाय आमी जाता तें सगळें करूंक त्यो परिस्थितींचो जाता तें परी शक्य करूंक पूण गरज ना म्हाका एका इश्टाचे सोयरी कडेन रावच्याक जो म्हाका दुखयत रावता फकत हांव सत मानता जाल्यार की ती खरेंच बदलून सोदतात की देवाक खरेंच म्हाका उजार करूंक जाय तांकां एक उदाहरण दिवंक तर असले दवर एके प्रश्नांक उमकेच जबाब नान तूं जाणूय देवाक आमकां आपमोवंक नान फकत एक पांय पुसपाची वस्त व एक मारपाची थेरी जावंक वो फकत बसून लोकांक आमकां अपमान करूंक हांव तुका बक्षिता म्हणून पूण आमी दर एक परिस्थिती मेकलेपणी घेवंक जाय ताचो फुडो कसो करचो तें पळोवंक जाय पूण आमी स्वताचेरूय उपकार करूंक बोगसूंक जाय आनी आमी देवाक स्वता दिवंक तो विस्वासान आमकां कितें परत दिवंक सोदता तातूंत आमकां आदार दिवंक त्या दुखीच्या आनी काळजाक दूख भोगता त्या वेळार निवारून तांतलें बरेंपण आमकां एकदम सारकें बरें हो प्रश्न विचारलो म्हूण तुमकां दिनवासता ताचो जबाब त्यो बरें करूं बरें स्वताचेर उपकार कर आनी बोगस वय स्वताचेर उपकार कर त्यो सदांच तयार आसा आमकां बोगसूंक आनी ताका जाय आमी सदांच बोगसूंक तयार जावंक खंयच्याय वेळार तुका बोगसूंक जाय कोणाक तुवें सुरवात करूंक जाय म्हणून देवा म्हाका आदार दी तुजे विनय म्हाज्यान करीन येसो आमी तुमचो मोग कोत्ता आनी आमकां बरो दिसता तुमी आमच्या सांगाता आसा म्हूण जिंजराची खूद काणी तुमच्या काळजाक लागतेली म्हूण आनी ते प्रश्न जांचो हांवें जबाब दिला तुमकां तातूंत तरी माहिती मेळोंक उरलेलो दीस आयचो तुमकां चड बरो मेळ्ळो जॉयस मेयर मिनिस्ट्रींत तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रींताक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हांजेल परगोडटाव आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक